So Kandolim today is recognized as one of the cleanest villages in the state with an excellent track record in garbage segregation and collection. This achievement has been possible only because of the unstinting support from the government and you, and from our MLA, Sri Michael Lobo. We also gratefully acknowledge the government's cooperation in strengthening the electricity and water infrastructure required to support the growing needs of our touristic village, especially through the establishment of the new substation and water treatment plant. So we want you to inaugurate this as soon as possible, because we have a problem with electricity and water, which if this two major substation and treatment plant come up, the problem of electricity and water will be over in our village. A full support to your candidate, Franzila Rodriguez, the BJP Zila Panchayat candidate for the upcoming 2025 elections, representing the Kalangut constituency. And we commit to secure the highest lead from Kandolim village. Yes? I was young, I have always worked with my father. I watched him serve people with honesty and dedication. And I learned from him that if we want to bring change, we must be the part of the system and work from within. That is why I am here today to serve, to work for you and to try my best for development of our constituency. My goal is very simple. I want a better village for everyone, a place with better roads, cleaner surroundings, more spaces for children and women, and support for the elderly. I want our youth to get more chances, our families to feel secure, and our villages to progress. I may be new in politics, but I promise you one thing, I will always be available, I will always listen, and I will always put people first. With your blessings and support, I want to continue a good work our government has started and take it forward with more energy and dedication. I ask you for your trust, I ask you for your support. Together we can make our villages stronger, better and more developed. Your trust means everything to me. With your support, I will work tirelessly for the development and well-being of every family in Azilla constituency. Thank you. खुशी बघता म्हाका आमचो एक्स प्रेझेंट जिल्हा पंचायत मेंबरूय हा दत्तप्रसाद, तेजें नांव घेवंक ना पयलीं विसरलो. खुशी बघता म्हाका हिंगासर ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून स्टार्ट केलें, म्हणजे तेणें शपथ घेतली, तेजो एकूच हें आसलें की आमचे कडेन तेणें मिटींग घेतली सगळ्या मेंबरांकडे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बीजेपीचे जे आसले, की आपण हे स्टेट कसो फुडें व्हरप, कशें हे स्टेटीचे डेव्हलपमेंट करप, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडोवप, हाऊ विल आय walk in the footsteps of our ex-chief minister and defense minister Manohar Parrikar. ही त्याच्याकडे मोठी चॅलेंज असली आणि चॅलेंज त्याने स्वीकार केली. चॅलेंज इज अ योगदान, म्हणजे त्याका खूप काम करचें पडटा. सकाळी फुडें उठ, रातची 12:30 पासून ही इज आउट, 12:30 1 o'clock येऊन न्हीद, परत सकाळी फुडें 7:30 उठ, 6, 7, 7:30, म्हणजे इतले काम मुख्यमंत्र्याचे असतात. काणकोण जो तर आयज गेलो सकाळी जाल्यार सांजचो ताका परतून ह्या वाटेन येवचो पडटा, म्हणजे मांद्र्या अशें काम. आणि तेणे हे स्वीकार केले आणि आता स्लोली तेणे अंडरस्टँड केले व्हॉट आर द नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर यूथ, हाऊ गोवा विल ग्रो, how tourism will grow and state will get GST plus center will get income tax and other taxes. He understood this and त्या खातीर आमचे लोकलांक सपोर्ट करपा खातीर वेगवेगळे योजना तेणे चालू केले. सिम्प्लिफाय करपा खातीर तेणे खूबश्यो वस्तू
आमकां दिल्ले आहा. थोडे जाण अजून पासून वयर सकला आहा टॅक्सी विशय सोडोवंक ना म्हणून. टॅक्सी विशय 100% सोडयतलो, कित्याक डिफरंट स्टेक होल्डर्स जाल्ले. यू हॅव टू टेक देम टुगेदर, अंडरस्टँड द नीड आणि एक रेट करून तो 100% ह्याच दिसांनी आमची सेकंड मिटींग म्हणजे अनऑफिशियली 3 मिटींगी जाल्या. हांव आहा त्या मिटींग 100% हो विषय सोडटले आणि आमचे लोकल भाव जे टॅक्सी बिझनेसान आहा तांकां परतून आणि एकदा आमचे जो विश्वास मातसो हारला तो परतून येतलो. बुट्टा आसत जाल्यार ताका वाचयता, कोणी बिचार वता आसत, बट त्यांचीच काळजी घेवप इट इज बीइंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणून मायकलान ऑलरेडी म्हणजे तुम्ही सांगच्या पयलीं मायकलान म्हाका एकाच उतरान सांगलें, आय एम रेडी टू टेक. आपूण त्यांचो फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जो आसा पळय न्ही सगळ्यांचो आपूण पे करता. हांव खरोखरूच मायकलाकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता की त्यांनी सांगना फुडें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण घेतली. हांव हे कित्याक सांगलें हांवें, कारण आमी टुरिजम बेल्टात जितके जाण काम करता ते सगळे जाण टुरिजम एम्बॅसिडर आसात आणि इट इज अ कलेक्टिव्ह. आमी पयलीं म्हणटाले की अतिथी देवो भव. आमी प्रत्येकाक आमचो जो गेस्ट येता इज लायक अ गॉड आणि वी वॉन्ट टू ट्रीट हिम लायक अ गॉड. आणि ते जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच अनेक लोक म्हणजे प्रत्येकाची काळजी घेवप ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आणि ताका लागून बारीक सारीक जर चूक एखाद्या खातीर जाल्या आसत जाल्यार होल टुरिजम इंडस्ट्रीक आमी ब्लेम करपाक जायना. बट त्याच बरोबर सेफ अँड सेक्युअर टुरिजम रन करप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टुरिजम बेल्टांतल्या सगळ्या टुरिजम इंडस्ट्रीतली आसतली. आणि म्हणून म्हाका दिसता हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी एट प्रेझेंट करता ताका आनीक जोड जर आमी झेडपी फंडांतल्यानय दिवपाक शकले. म्हणजे त्यांनी सांगले की वन ऑफ द बेस्ट 4 किलोमीटरचो आमी प्रॉमिनंट वॉकवे जो तयार केला. 4 किलोमीटर वॉकवे नियर टू द सी आणि टू सी द मँग्रुव्ज. दिस इज नॉट म्हणजे तुका खंयच्याच स्टेटीत अशा पद्दतीचे पळोवपाक मेळचे ना. मँग्रुव्ज सेव्ह करप हे बाकी खंयच्याच स्टेटीत तुमकां अशा पद्दतीत पळोवपाक मेळचे ना. आणि मायग्रेटरी बर्ड्स येतात ती वॉच करपाचे म्हणजे दिस इज ओनली द ब्युटी ऑफ गोवा हे आमकां सगळ्या जाणांक हांगा अनुभवपाक मेळटा. आणि हे सगळें आनीक वाडोवपा खातीर जो स्टेटी कडल्यान सपोर्ट जाय, जो सेंटरा कडल्यान सपोर्ट जाय तो गव्हर्मेंट ऑलमोस्ट म्हणजे हांव पळयतालो की फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग घातल्या कारणान रस्ते फक्त थोडेशे पाड आसा. बट ऑलमोस्ट तेणी सांगले 2 फायली पेंडींग बीन आसा त्यो कोडा खातीर उरल्या. बट त्यो ब्लेजान वाचता आसतना ब्लेज कशें आहा जरी ते झेडपी इलेक्शनाचे भाशण जालें सुद्दां आसत जाल्यार चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा म्हणटकीर सगळें हाडपाचें ब्लेजान सोडूंक ना. तरी सगळे गाराणे आपले वाचून काढले. पण हांव ब्लेजाक एक गजाल नक्की सांगता की विदीन म्हणजे अनदर 20 to 20 days फायनान्स डिपार्टमेंटान तुज्यो फायली उरल्या पळय न्ही तेज्यो सगळ्यो वर्क ऑर्डरी मेळटल्यो तुका. त्याबद्दल कांयच चिंता करूं नाका. ओन्ली बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट त्यो उरल्या. त्या खातीर आमकां टुरिजम बेल्टात ज्या जाग्याचेर आमचे इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता, नॅशनल टुरिस्ट येता तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप आणि एटलिस्ट म्हणजे आमी ताका म्हणटा जे आमकां दिसता म्हणजे ते रोड आसतले, परत टॉयलेट्स आसतले, परत गार्डन्स आसतली, पार्किंग एरियाज जे आसतल्यो हे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हे स्टेटीचें काम. ते मेंटेन करप हे पंचायतीचें आणि लोकांचें काम. हांव लोकांचें मुद्दामून म्हणटा.